गोंयासयत देशाक समृद्ध इतिहास तशेंच संस्कृतीचें दायज आसा. उदरगतीचेर विचार करतना विदेशी प्रतिनिधींक भारताची संस्कृती तशेंच देशाचो इतिहास जाणून घेवपाची संद प्रदर्शना निमतान मेळटा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. G20 परिशदेचे बसकेंत आर्ट हॉटेल प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार पंचायत मंत्री माफिन गुदिनो हाजीर आशिल्ले. सेरेंडिपिटी आर्ट संस्थेन सांस्कृतीक वळख करपाचे नदरेन हो प्रकल्प राबयला. आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचे आर्ट हे फोकस करप म्हणजे आम्ही प्रेझेंट करपाक शकले. पुराय आम्ही जे म्हणटा की G20च्या निमित्तान ज्यो वेगवेगळ्यो कंट्रीज रिप्रेझेंट करता ताका दाखोवपाक शकले. जो आर्ट आसतलो, क्राफ्ट आसतलो, कल्चर आसतलो, ह्या निमित्तान दाखोवपाची संद मेळ्ळी. त्याच बरोबर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटान फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, फ्रॉम द डिफरंट स्टेट्स, म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमन एम्पॉवरमेंट हो कन्सेप्ट दवरून वुमनाचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि बाकीचे जे सगळे प्रॉडक्ट करता ते तेंच्यांनी एक्झिबीट केले. खास करून केरला आसतले, पुदुचेरी आसतले, कर्नाटक आसतले, ह्या सारकेल्या स्टेटींतल्यान केल्ले वुमनांनी केल्ले प्रॉडक्ट हे तेंच्यांनी एक्झिबीट केले. गोवन आणि इंडियेतले GI टॅग मेळिल्ले प्रॉडक्ट, गोंयांतली खोला चिली, हरमल चिली हे एक्झिबीट केले. टर्मरीक हांकां एक्झिबीट केले. सो दॅट वी कॅन शोकेस टू द होल ओवर द G20 कंट्रीज की इतक्या बऱ्या पद्धतीत आम्ही क्राफ्ट आणि आर्टिजन्स जे आसा इतके बरे काम करपाक शकता. सो आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द G20 ऑल द G20 सेक्रेटरीएट फ्रॉम द इंडिया ऑल्सो. आणि आय एम वेलकमिंग फॉर ऑल द आज टुडे वर्किंग कमिटी जी मीट्स आसा तांच्या खातीर हांव वेलकम करता. आणि दीस इज द फर्स्ट टायम म्हणजे जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ द वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट ही ऑल्सो appreciate for the government of Goa for organizing this type of art gallery, this type of exhibition for the G20.